आणि ते ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट करपा खातीर आणि ग्रामीण भागातली डेव्हलपमेंट करपा खातीर जिल्हा पंचायती ह्यो खूब म्हत्वाच्यो आसा. वता वता आसतना एकूच सांगता, ह्या फावटी जिल्हा पंचायती कम्युनिटी फार्मिंग हो विशय आमी जिल्हा पंचायती कडेन दिवपाचो आसा. त्या निमित्तान पडी घातलेली शेतां ही खूब मोठ्या प्रमाणात लागवडी खातीर हाडप, कम्युनिटी डेरी हो कन्सेप्ट आमी जिल्हा पंचायतीच्या अंतर्गत दिवन वेगवेगळे ल्हान ल्हान गांवांनी कम्युनिटी डेरी सुरू करप. मोठ्या प्रमाणात धवड क्रांती जेका आमी म्हणटा ही व्हायट रेव्होल्युशन करपाचो कन्सेप्ट ताच्या सकयल्यांतलो द फिशिंग प्रोजेक्ट जे वेगवेगळे कडेन आसा ते कम्युनिटी फार्मिंगेच्या अंतर्गत हाडून ते जिल्हा पंचायतीच्या निधीच्या अंतर्गत दिवन आमी खूब मोठ्या प्रमाणात लोकां खातीर इन्वॉल्व करपाचें आसा. दुसरी गजाल रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीसाच्या अंतर्गत चलपी सेल्फ हेल्प ग्रुप तुमकां जर खबर ना जाल्यार हांव तुमकां खूब सांगता, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप 20-20 लाख रुपया लोन घेता काय ना, गॅरंटी कोणाची? मोदीची गॅरंटी. आतापर्यंत 45,000 महिला या सेल्फ हेल्प ग्रुपान कनेक्टेड आसा आणि त्यांनी 340 कोटीचो टर्नओव्हर केलो. घे दी पण कितले जाले? 340 कोटी. 34 कोटी बी झाला ना, 340 कोटी. आमचो संकल्प आसा गेल्या 1 वर्षाच्या कार्यकाळात जिल्हा पंचायतीन मेळून 1 लाख महिला या सेल्फ हेल्प ग्रुपान जॉईन जावपाक जाय आणि 100 कोटी फुडल्या वर्षाच्या भितर तांच्यांनी लोन घेवन आपले बिझनेस सुरू करपाक जाय. ह्या संकल्पाच्या सगळ्यात प्रत्येक महिलाक सांगा की आमकां आरबीआयच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपान जॉईन करून घेवपाक जाय, पण सक्षम करपाक जाय, तुका बिझनेस सुरू करून घेवपाक जाय. अशा पद्धतीचे कन्सेप्ट या रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या मार्फत आमी जिल्हा पंचायतीच्या खूप राबवू शकता. त्या खातीर सगळें हे कन्विन्सिंग तुमी लोकां मदीं करपाक जाय. आज 2 सभा दवरलेल्यो आसा, एक ही कारापूर सर्वंट आनी दुसरी गोंया. आज वेळ जाल्लो आसा, वेळ न चड घेता हांव कार्यकर्त्यांक फक्त एक उमेदीचे एक आश्वासन दिवपाक सोदता. जे कार्य तुम्ही आज मोठ्या जोमान इतले दीस जाले करीत आसा, ह्या कार्याक लागून तुमची स्तुती करीन तितली कमी आसा. आज हांव आमच्या कार्यकर्त्यांक सांगपाक सोदता की हो जो मतदारसंघ म्हणजे मये मतदारसंघ जो आसा तो 1999 पासून तो आज पर्यंत भारतीय जनता पार्टीत राखण करता आसा आणि तो तुमच्या सगळ्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या बळाचे. आज नवीन कार्यकर्ते अनेक असे जोडीत आसा, नवीन कार्यकर्ते ह्या कार्यात भाग घेत आसा आणि ही जे मोजमाप आसा ही आनी वाडत आसा. आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या सरकारान जे काम केल्ले आसा म्हणजे आमकां लोकां कडेन वचपाची सुद्दां अशी गरज पडची ना. अशा तरेचे काम इलेक्शनाक आपल्याहून आपले लोक आमकां मतां मारतले अशा तरेचे वातावरण या तालुक्यात आसा अशें हांव नमूद करता. आज आमकां तुम्ही सगळ्यांनी येता 20 तारखेर कमळ ह्या चिन्हाचेर मतदान करपाक जाय. आता आमचे कडेन आमचे मुख्यमंत्री आसा, तेंच्यांनी ज्यो राबवलेल्यो स्किमी ह्यो आमी लोकां फुडें वचून लोकांक सांगपाक जाय, तर आमकां भरघोस मतां मेळटली. तशेंच केंद्राचे सरकार आसा तेंचे ज्यो उपलब्धी आसा त्यो लोकां कडेन पावोवपाक जाय. हे आमचे सगळ्यांचे काम आसा आणि अशें धरून नाका की कमळ हे सगळ्यांचे चिन्ह आसा. सगळे जाण झेडपी, सगळे जाण आमदार आणि सगळे जाण आमच्या पार्टीन म्हणजे मुख्यमंत्री कोण कमी लेखू नाका. खंयच्या डिपार्टमेंटाकडे आमी आमदार म्हणून आमी झेडपी म्हणून कामां करून घेया. तुम्ही पळयतात GNH.